वाजे तरावळ्या शिरोडेच्या परतून एक फावट MRPL प्रदूषणाच्या प्रश्नाविशीं थळावे खुबळल्यात। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MRPL प्रकल्प जो आसा तो परतून सुरू करपाची परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतलो। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पयलीं ह्या कागाळीची नोंद घेतले तरी आमच्या नेमांचे उल्लंघन जाले। नितळ वारे, थळाव्यांची भलायकी आनी सान भुरग्यांचे हेर प्रश्न तशेंच पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आमची झूज चालूच उरतली अशें थळाव्यांनी सांगलें। आमकां मामा बीन हेरोदाना कित्याक हेळ्ळ्या दस लागता मागीर उकली बीन जाता म्हणून आमकां मामा हेरो बीन दिना तशें आनी उदक बीन पिताय तेन्ना तितूकूय पडटा डस्ट म्हणून आमकां मामा क्लीन दिवून केल्यार तितूकूय पडटा डस्ट हावपाक रांदता न्ही तेन्नाय तितूकूय पडटा डस्ट। आता डस्ट आमी भुरग्यांक खेळोवन धाडटाय सगळे कडेन डस्ट आसता कपडे सुको घातले तातूंय आमकां डस्ट मेळटा इवन किचनांत आयदनांत इवन विंडो बंद केल्या पासून डस्ट खंय ना खंय तरी येताच अँड स्पेशली फॉर द हेल्थ चिल्ड्रन कॉफ आसता ऑल द रिक्वेस्ट इज जस्ट स्टॉप द पोल्युशन डू समथिंग अँड सेव अवर चिल्ड्रन यूथ लाईफ। लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी एक 15च्यान वयर हे MRPL प्लांटाचेर कंप्लेन घातल्यात। कंप्लेन्यो एकूच रिजना खातीर की हे MRPL प्लांट आसा पळय आमच्या गांवांत भरपूरशे पोल्युशन करतात। जो आमकां जो कोर्टान म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो एक ऑर्डर दिल्या ती आमकां मान्य ना म्हणून ही सगळी फाटल्यान आसा। इतले दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां सांगता बाबा पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस बसयात आनी आयज काल जो हियरिंग जाला पयर तितून भितर ते सांगता बाबा पोल्युशन जाता काय ना ते आतां आमी पळोवया खंय तांकां फळलेले एम्पेलाक कितें सगळे पोल्युशन कंट्रोल नॉर्म फॉलो करून करनासतना तुमी स्टार्ट करपाक शकना। तरी पूण हेणी पयर स्टार्ट मारली 10 तारखेर 10 जुनाक स्टार्ट मारली आनी चलयली 5-6 दीस। ज्या दिसा इन्स्पेक्शन आयले ते दिसा हेणी स्टॉप केल्या। हे इम्पॉर्टंट हे सेकंड टायम तेणी इवन शोकोस नोटीस दिले आसतना ते हे आपल्या कसली मस्तीचे ते स्टार्ट करता ते तुमी चिंतपाची गरज आहा। मेन म्हळ्यार आतां पोल्युशन कंट्रोल डिवायस सद्या आसा पळय न्ही आमी एवरी टायम कंप्लेन मारता नो पोल्युशन म्हणून दाखयता तेंगेर ऑन पेपर ओके जाल्यार हांवें डिटेल काडले हेजे डिटेलाक कितें आसा जो पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस आहा पळय ते कंटिन्युअस एअर पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस कितें आसा ते लायला गेटी कडेन तेणी आनी पोल्युशन जाता खंयचे आमच्या गांवांनी ह्या सायडीन ते गेटी कडेन पोल्युशन जातलें कशें तो रिपोर्टूच नॉर्मल मेळटा तेजेर हांवें पॉयंट घातलेलो बाबा तो डिवायस बसयला तो जागोच रॉंग आहा तुमचो तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो जागो व्हेरीफाय केला विंड डायरेक्शन चेक केला काय म्हणल्यार बोर्डाचे आन्सर आसलें तेणी चेक करूं ना। प्रत्येका कडेन हांवें विचारलें प्रत्येकाले इनपूट येयले बाबा आमी आतां ते आमचे आयकत ना जाल्यार आमी आतां नेक्स्ट स्टेप घेवपाक म्हळ्यार ते कोर्टान वचपाक जाय खंय तरी फालतू कांय कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्लस MRPL रिस्पॉन्सिबल आसतलो। 14 तारखेक स्टार्ट करपाचें आसा म्हणटा पळय न्हू आनी आमच्या धनराज ताका कोण तरी धमकी दिली कितें तुजे वांगडा कोण ना कितें आसा ताका आमी मेसेज करूं सोदता कितें तेजे बरोबर तो एकटो गांव सांबाळना तेजे बरोबर आमी आसा। आतां जो इश्यू चल्लेलो आसा तो सगळो MPLाचो जो डस्टाचो लागून चल्लेलो आसा जो आमकां डेली जेन्ना MPL स्टार्ट जाता तेन्ना आमकां हो फेस करचो पडटा। जेन्ना आमी गाडी घेवन खंय तरी भायर सरले जाल्यार हो आमचे स्पेसिफिकली आमच्या दोळ्यांनूच वयता कशी गाडी चलोवपाची ती आमकांय खबर ना।